आणि जेन्ना ते झेलीन असले तेन्ना खंयच्या तेजी सस्पिशियस कंडिशनान डेथ जाता, तो तेजें मरण जाता. आणि आज नमो युवा चौपाल म्हणून आज भारतीय जनता पार्टीन आमकां एक कार्यक्रम दिल्लो. ताच्या अंतर्गत 400 पे चर्चा म्हणजे आम्ही सदांच आमचे लिडर्स आमच्या भाशणांनी म्हणटा की इस बार 400 पार म्हणून. हे 400 पार कित्याक जाय आमकां, हे 400 सीट आमकां कित्याक जाय हे पटोवन दिवपा खातीर आमी लोकां भितर वतात. लोकां भितर आमी जें कितें काम केलां आमच्या गव्हर्मेंटान गेली 10 वर्सां अंडर लिडरशीप ऑफ प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन कितें काम केलां हे लोकांक आमी सांगता. तांचे कडल्यान सजेशन्स घेता की हे 400 पार जावपा खातीर आनी कितें करपाक जाय. आतां तुमी पळयतलें की परवा 7 तारखेर आमची गाडी येतली, संकल्प पत्र गाडी म्हणजे जे मॅनिफेस्टो आमचो येतलो तातूंत भितर ह्या जनतेक इनवॉल्व करपाचो एक प्रयत्न आमी करतात. जनतेक कितें जाय आपल्या मॅनिफेस्टोन आमी घालचें नाल्यार देशा खातीर कितें जावपा जाय. सो असो आज आमकां प्रायम मिनिस्टर मेळाचो सगळ्यांक घेवन आनी जे आज पार्टीचें धोरण आसा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास, हो सबका प्रयास सगळ्या लोकांनी करपाक जाय. अजिबात कितल्या वोटांनी लीड येऊ शकता वास्कोच्यान? म्हाका दिसता आमी टार्गेट करतात 16-17 हजार एटलिस्ट आमकां पडपा जाय म्हणून. पूण आमी ताच्याकून वयर आमी टार्गेट करता. कित्याक एक गोश्ट जाल्यार आमी सार्दीन म्हणटा तो फक्त आमी नांव इलेक्शना कडेन आयकलां आतां पयलीं. हाज्या पयलीं आमी सार्दीन म्हणटा ताका केन्ना वास्को म्हणटा तो पळोवंकूच ना. म्हाका दिसता तो कुर्तोरेन बसून केन्ना भोवून आसतलो. असो कॅन्डिडेट आमकां जाय काय नाका हें आमी पयलीं चिंतपा जाय. तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन आव्हान करतां की अशा मनशाक निवडून दिवपा जाय जाच्या फाटल्यान नरेंद्र मोदीचो साथ आसा. की सगळ्यांनी 5 वर्सां तांकां दिवन पयलीं ताजेय पयलीं दिवन पयलीं एक प्रोजेक्ट म्हणटा तो ना, एक कसलें कांय ना, तोंडूय दाखयना. तोंड तरी दाखोवपाक न्ही बाबा आपूण MP तुमचो, तुमकां कितें जाय हें ते विचारपाक तरी जाय. तूं दिवं नाका, तो ते पळोवपाक पसून हांगा येवना खंयचेच. हांव आतां एक हाजो कन्विनर आसा, हांव सगळे कडेन भोंवता आनी सगळे कडेन सेम सूर आसा आमच्या गांवांत तो येवंक बसून ना म्हणून. सो असलो नेता आमकां फुडें जाय काय कितें हें प्रश्नचिन्ह आसा आनी तें जावचें ना. म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचें कमळ हें परत एकदां सावथ गोवान मोठ्या लिडान आमी जिखून येतले इतलें हांव सांगता. स्वाली राव भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे अभिनंदन करता. हो जो कार्यक्रम तेंच्यांनी देशभर घडोवन हाडलेलो आसा. आयज आमच्या वास्कोन तेंच्यांनी युवा मोर्चान कार्यक्रम घडोवन हाडला युवा चौपाल. आतां युवा चौपाल म्हणजे कितें? आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते फक्त इलेक्शनाच्या टायमाचेर घराघरांनी वचना, जाल्यार सततच आमी कहले ना कहले निमित्त घेता ते घराघरांनी वयता आनी आमचें सतत चालू आसा. आतां हो जो कार्यक्रम हो युवा चौपाल ज्या नाक्याचेर आमी मुद्दम लोकांक हाडिना, हांगा आमी रावलेले जे स्पॉट असो आसा ज्या जाग्यार जे बसीन जे आमचे कार्यकर्ते लोक बसलेले आसा तेंच्यांनी आयकपाक जाय किंवा सायडी आजूबाजू शॉपां बारीक बारीक शॉपां आहा हांकां पर्यंत मॅसेज वचपाक जाय. आयज भारतीय जनता पार्टीन सेंटरान जे कार्य केल्लेलें आसा ते लोकां पर्यंत पावपाक जाय. आमच्या लोकांची मेंटेलिटी खूब शॉर्ट आसा, तरी तरी विचारतात. सो आमकां परते उगडास करून दिवपाक जाय भारतीय जनता पार्टीन खंयच्या रितीन आमी पावलेले आसा. नाजाल्यार काँग्रेसचे ऑपोजिशन म्हणटा ते गव्हर्मेंटाचे पळय तुमकां मेळपाकूच जाय, तशें नासता. आयज जे आमच्या आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटा, आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट गोंयांत कांय स्किमी मेळोंक ना म्हणटा, पूण जवळ 30,000च्या वयर लाभार्थी आसा जेणे सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम घेतलेली आसा. ही आमकां लोकां मदीं हाडपाक जाय. आयज आमी म्हणटा जे प्रेग्नंट वुमन आहा तांकां 5-5 हजार दिता आमी. आयज आमी 5-5 हजार तांकां दिता सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम. इतले तुझे टॉयलेट हर घर जल आनी हर घर शौचालय हो आमचो मुद्दो आसलेलो आनी सगळ्याच टॉयलेटीक सुद्दां तेंच्यांनी नरेंद्रबाईन पयशे दिलेले आहा. ते सुद्दां आतां आसा ते मोजके 5 वोटां कितें उरल्या तेच्या भायर आनी कांय ना. हांव लोकां कडेन तुमी म्हाका हें करता ह्या फावटी तांकां दाखोवपाचें आनी तेंचे पयशे जप्त करपाची ही तेंची पाळी येयल्या आनी ही तेंची लायकी आसा. कित्याक ते लायकीचेच ना, तेणी कितें केल्या ह्या वाठारांत तो जो मनीस दिसोकूच ना त्या मनशाक आनी पळोवपाचें न्ही कितें. आतां दुसऱ्या मनशाचे फेस दाखयतले ते पूण हात तोच मनीस चेंज जातलो पूण हात तो आसतलो. मनशाचे फेस आसपाक काम करपाची हें आसपाक ताकद आसपाक जाय आनी काम करपाची ताकद जेन्ना लिडर बरो आसता तेन्ना राजा बरो आसता तेन्ना प्रजाय बरी आसता. म्हणून हांव लोकांक तुमच्या वाले सगळे जात धर्म सोडून एकूच मनशाक हाडपाक जाय आनी तो जावन आसा नरेंद्र मोदी. आनी जो पक्ष आमकां दितलो कॅन्डिडेट त्या पक्षाच्या फाटीं आमी रावचे. देव बरें करूं म्हणटा. What is your message? आयज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चान आख्खे देशभर युवा चौपाल 400 पे चर्चा म्हणून आयज एक प्रोग्राम आख्खे देशभर आयोजीत केल्ले आसा आनी तोच आमी प्रोग्राम आयज आमचे वास्को जे आमचे म्युनिसिपालिटी ऑफिस आमी तो ऑर्गनायज केला. सो आमी टोटल 200-300 युवा मोर्चा आयज आमी हांगा जमलेले आसा आनी हो आयज प्रोग्राम कारण कितें की
चौपल चाय पे चर्चा म्हणून आम्ही आख्खे युवा मोर्चा आपयला आणि तुका खबर आहा की आख्खे देशभर जे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांचे 10 वर्सांचे ते डेव्हलपमेंट केला तुमकां खबर आहा की आख्खे देशभर कितले डेव्हलपमेंट जाला आमचो देश 10th पोझिशन 5th पोझिशन पावला कितले फुडें पावला